त्या होळीच्यान आमचो शिगमो सुरू जाता आनी पयली दिसा आमची होळी जाता, दुसरे दिसा चोर जाता, तिसरे दिसा एक जाणट्यानी कितें तरी रोमाटपणां केल्लें. ते रोमाट म्हणजे आमची तारगडी घेवन वयता आमी. आनी चवथी दिसा जे आमची जे घोडेमोडणी आहा ती घोडेमोडणी म्हणजे केन्ना दारूल भुमिका सोडून जेन्ना केन्ना जाणट्यान हांगा जो गांव जोडलो मासोड्या 10 गांवणगी हाडून हांगा माजन हाडून जेन्ना स्थापना केली तेन्ना जाणट्यान घोड्याचेर स्वार केल्लो अशें आमकां सुद्दां खबर ना म्हणून जाणट्यान पळयलें. पूण जी घोडेमोडणी ही एक रोळोबाचो घोडो आनी एक शांतादुर्गेचो घोडो. एक रोळोबाचो घोडो देवळाच्या दाव्यान वयता आनी उज्यान वयता देवस्थानाच्या शांतादुर्गेचो, उज्यान शांतादुर्गेचो आनी दाव्यान वयता रोळोबाचो घोडो. तेन्ना नाचयता. तशें वाळपय समाजाचे लोक नाचता, आमचे लोक नाचता, सगळ्या धर्माचे लोक एकत्र नाचता आनी नाचत गाचत मोठो उत्सव आमचो जाता. आनी आमी मागीर रातच्या सादारण आमी हांगासून सुट्टा 7 पूण रातच्या आमी 1 पर्यंत आमी आमच्या देवळान विराजमान जाता. शेनवार, आयतार आनी सोमारा आमकां 4 सुमार जाता. हांगा सोमारा 4 जाल्या उपरांत आमी आमचो शिगमो थारोवपाची आमची मोठ्यो सकाराती आसता. आमी मोठे होमकांड पेटयता, घोड्यांक कोरोल्यांक घेवन थंय नाचता, गांव सगळें जमता आनी एक विसर्जन करून आमची मागीर एक देवळाक सुरवात जाता. आनी बऱ्या थाटान म्हणटात तो आमचो बरो एक घोडेमोडणीचो उत्सव आनी आनंदान सगळो की उमेदीन बरो जाता.